आर रायकर ज्वेलर्स प्रेझेंट जरा हटकेच्या आयच्या भागान सगळ्यांक येवकार. जरा हटकेची टीम आज पाविल्ली आसा सांगेम तालुक्यान आणि आता आमी आसात ती हांगासर आशिल्ल्या फामाद अशा सालवलीम डॅमाचेर. खूबशे पर्यटक तशेंच खुबशे भुरग्यांचे पिकनीक हांगासर येतात. तुमी पळोवंक शकतात की हांगा सुंदरशें गार्डन तशेंच हांगासर हो धबधबो सुंदर अशा वातावरणान आज आमी हांगासर आयिल्ली आसा आनी थोड्याच वेळान हांगासर आमी आमच्या स्पॉटार वतली त्या जागेचेर आमी आयचो भाग खेळटली. तर चड वेळ काडनासतना वचुया आनी खेळुया तुमच्या आवडीचो गेम शो जरा हटके. सालोलीमचो डॅम आनी थंय आशिल्लें सुंदर गार्डन पळयल्या उपरांत आतां आमी हांगासर जांबवले हांगासर आयिल्ले आसा आनी हांगासर दाम बाबाच्या देवळाच्या लागसारूच हांगासर आमचो आयचो खेळ रमतलो. हांगासर आशिल्ल्या कालिका हॉलान आमी आयचो खेळ खेळपाक वतली आनी थंय सगळ्यो इश्टिण्यो म्हाजी वाट पळयता. दाम बाबाचो आशिर्वाद घेवन आमी रोखडीच थंय वतली आनी रोखडीच आमी आमच्या कार्यक्रमाक सुरवात करतली. तोपर्यंत पळयत रावा तुमच्या आवडीचो गेम शो आर रायकर ज्वेलर्स प्रेझेंट जरा हटके. नमस्कार. नमस्कार. हांव सुवर्णा जांबावलीकर आनी हांव पयले XZB तशीच आमच्या महाकाली महिला मंडळाची अध्यक्ष आसा आनी हांव तुमच्या हांगा आमच्या दामबाबाच्या स्थळाक तुमकां तुमची सारिका शिरोडकर आनी बाकीची टिमीचे सगळ्यांचे हांव वेलकम करता. थँक्यू. आनी आमकां हो प्रोग्राम आज घडोवन हाडला आमची आदले आमदार सुभाष फळदेसाय हांची घरकान्नीन हो घडोवन हाडला. तेंचे खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचे सगळे टिमीचें स्वागत आसा. थँक्यू. फुलांक जरी शब्द आसना तरी सुद्दां ते खूब कितें उलोवन वता आनी अशेंच दिसता हांगासर सगळ्यांची तोंडां पळोवन म्हाका. सगळ्यांचे परत एक फावटी तुमची हांगा स्वागत आनी आमी रोखडीच आमच्या कार्यक्रमाची सुरवात करतली. दाम बाबाच्या पांया कडेन नतमस्तक जावन आमी आमच्या पयल्या रावंडाक सुरवात करतली. ताचे पयलीं वळख करून घेवया आमच्या दोनी कॅप्टनांची आनी टिमींची. आमच्या बरोबर आसा दोन टीम ए आनी टीम बी आनी टीम एची कॅप्टन वळख करून दी. हांव तन्वी विनोद जांबावलीकर महिला मोर्चा सांगे BJPचे अध्यक्ष आसा. ओके. आनी तुमी? आनी हांव सुवर्णा राधाकृष्ण जांबावलीकर हांव पॉलिटिशियन आनी आतां महिला मंडळाची अध्यक्ष आसा. ओके. सो दोनी टीम लिडरांची वळख जाल्ली आसा. खंय ना खंय कोण ना कोण कितें ना खंयच्या तरी फिल्डान नामना कमयल्ली आसा आनी म्हाका दिसता सगळ्यांकूच हांगासर कसली ना कसली वेगवेगळी आवड आसतली, हॉबीज वेगवेगळ्यो आसतल्यो. तरी सुद्दां सगळीं एकठांय येवन एकूच तांचो लक्ष आसा की आज भरपूर एन्जॉय करपाक जाय आमकां आयच्या कार्यक्रमात. आनी प्लीज हांव रिक्वेस्ट करता जेन्ना प्रश्न विचारता पळय कोणें प्रॉम्प्टींग करप ना प्लीज. जेंकां प्रश्न वता पळय तेंच्यांनीच उतरां दिवप आनी कोणें सायडीच्यान किंवा ऑडियन्सान कोणेंच उतरां दिवप ना. आमचो पयलो प्रश्न आसतलो तो बजर प्रश्न आसतलो. तुमकां बजर खबर आसा आमचो कितें आसता तो. आमी ताळी मारपाक लायता आनी जी सगळ्यांक पयलीं क्लॅप करतली ताळी मारतली ताका आमी प्रश्न विचारतली. ओके. सो टीम लिडरांनी फुडें येवपाचें. आमच्या फुगट्याच्या रावंडाक आमी सुरवात करता आनी फुगट्यो आज खंय खंय फुट्टल्यो त्यो पळोवया. पयलो प्रश्न विचारता हांव आनी तुमकां जर येता टीम लिडरांनी क्लॅप करपाक जाय. कोण पयलीं क्लॅप करतली ताका हांव प्रश्न विचारतलें. ओके. कला एकेडमी खंय आसा? पणजे मिरामार. ओके. उत्तर दिलें पणजे. उत्तर सारकें आसा आनी तेंचो अकावंट ओपन जाल्लो आसा. तेंच्या अकावंटान आर रायकर ज्वेलर्स कडल्यान 200 रुपया वता. तशेंच जी फुडली पार्टिसिपंट आसा तांकां फुडलो प्रश्न वतलो आनी उत्तर फक्त तुमीच दिवपाक जाय. ABCD आसा पळय तेतूंतलो खंयचो असो अल्फाबेट आसा जो आमी पिवूं शकतात किंवा पितात. प्रॉम्प्टींग करप ना, कोणें मदीं उलोवप ना. हां पी. एक्चुली वायटशें नाशिल्लें पिवूं शकता समजा पी म्हणलें तेणें. उत्तर चुकला. राव तुमकां येता उत्तर तुमचे पैकी कोणा? टी. उत्तर दिला टी आनी उत्तर सारकें आसा. ओके. सो टीम एन आपलो अकावंट ओपन केल्लो. टीमीच्या अकावंटान 200 रुपया आशिल्ले आनी हांगासर आतां टीम बीन आपलो अकावंट ओपन केला. तेणें उत्तर सारकें दिलां आनी ताका आर रायकर ज्वेलर्स कडल्यान 200 रुपया कॅश वता. तशेंच हांगासर आशिल्ले 200 रुपया ते टीम बी कडेन वता. सो तुमचे कडेन आतां 400 रुपया आसा. आनी फुडलो प्रश्न तुमकां ATMचे फूल फॉर्म कितें? ATMान वता आसतली. ATM कार्ड आसा आसतलें. ताजें फूल फॉर्म खबर आसा? ह्यो बारीक बारीक गजाल्यो आमी एक्चुली सदांच वापरतात पण आमकां लक्षान आसना की एक्चुली कितें आसता तें.
म्हणटात आमी खूब फाटी ATM पण ATMचो अर्थ कोणाक खबर आसा जाल्यार पळोवया हांगा कोणाक खबर आसा हय ओके टीम बी कोणाक येना सो टीम एक आतां चान्स आसा अकाउंट ट्रान्सफर मनी उत्तर चुकिल्लें आसा ऑडियन्सान कोणाक खबर आसा ऑडियन्सान कोणाक खबर आसा ऑडियन्सान उत्तर मेळटा जाल्यार पळोवया एनी टायम मनी एनी टायम मनी न्हय उत्तर चुकले ओके सो ह्या टिमीन कोणाक येता आनी तुमच्या पैकी कोणाक खबर आसा अमाऊंट ट्रान्सफर मनी उत्तर कोणाकूच येना सो हो प्रायज हांवें व्हरपाचो म्हज्या खातीर क्लॅप करतली ऑटोमॅटेड टेलर मशीन ओके आनी आतां परत एक फावटी आमची जी कॅप्टन तांच्यांनी मुखार येवपाचें सद्या टीम बी कडेन फूल कॅश आसा 400 रुपया आनी टीम ए कडेन अजून कांय ना पिक्चरां पळयता आवड आसा पळोवपाची पळयता ओके गोलमाल पिक्चराचे न्यू गोलमालचा गोलमाल 3 गोलमाल रिटर्न सगळे तेजे डायरेक्टर कोण आसा राव हे फक्त तेंच्या भितरूच आसा प्रॉम्प्टिंग करना गोलमालचे डायरेक्टर दोगांकूय येना टिमीनी कोणाक खबर आसा क्लॅप करा बेगीन फास्ट ओके रोहित शेट्टी उत्तर दिला रोहित शेट्टी उत्तर सारकें आसा आतां फुडलो प्रश्न तुका पण ताचे पयलीं तुका RR रायकर ज्वेलर्स कडल्यान 200 रुपया आनी हांगासर आशिल्ले 400 रुपया ते तुमच्या अकाउंटाचेर वता सो तुमचे कडेन आतां आसा 600 रुपया आनी फुडलो प्रश्न तुका काणकोणचे आमदार कोण प्रॉम्प्टिंग करप ना तांकां उत्तर खबर ना हांगासर उत्तर खबर आसा टिमीक इजिदोर फेर्नांडीस उत्तर दिला इसिदोर फर्नांडीस आनी उत्तर सारकें आसा तांकां मेळटा RR ज्वेलर्स कडल्यान 200 रुपया तशेंच हांगासर आशिल्ले 600 रुपया वता टीम बीक आनी तुमचे कडेन आतां कितले 800 रुपया फुडलो प्रश्न नेक्स्ट पार्टिसिपंटाक तुमच्या भारतान सन टेम्पल खंय आसा सन टेम्पल तांकां उत्तर येना तुमकां उत्तर खबर आसा तुमच्या पैकी कोण उत्तर खबर आसा राव एक मिनिट ओके ऑडियन्सान कोणाक खबर आसा ओके ह्या टिमीन कोणाक खबर आसा उत्तर चुकिल्लें आसा आनी उत्तर आसा कोणार्क पण तुमचे पयशे ट्रान्सफर जावचे ना कित्याक हेंच्यांनी उत्तर दिवंक ना सो पयशे तुमचेच कडेन आसा दिवपाची कांय गरज ना फुडलो प्रश्न विचारपाक परत आमची जी टीम लिडर आसा फुडें येवपाक जाय आनी म्हाका दिसता आतां हेंकां एक टास्क दिवया उत्तरां खूब कमी दिला सो पळोवया उत्तरां जर येना आनी कितें करपाक येता जाल्यार सो आमकां फक्त खबर आसा आमी कितें सांगतली ती हां डान्स सांगपाचो तांकां ओके तुमकां डान्स करपाक जाय आतां आयका सारकी हांगासर आसा कितले 800 रुपया आसा टीम बी कडेन तुमचे कडेन आतां कांयच ना पण तूं जर बरी डान्स करशी 800 प्लस आनी 200 तुमकां मेळटले तूं बरी डान्स करशी 800 प्लस 200 रुपया तुका मेळटले ओके सो डिसायड करा तुमी हां दोन ओके क्लॅप तांचे खातीर ओके सांगा कोणी डान्स बरो केलो ओके सो डिसिजन हांगा जाल्लें आसा आनी विनर आसा टीम ए आनी टीम एक मेळटा RR रायकर ज्वेलर्स कडल्यान 200 रुपयाचे कॅश तशेंच टीम बी कडेन आशिल्ले 800 रुपया वता टीम एक ओके सो म्हाका दिसता टीम एक मोठ्यान ताळयो खावो जाता ओके फुडलो प्रश्न तुमकां ओके ही म्हण आसा एक ती तुमकां पुरी करपाक जाय मेल्ल्या म्हशीक 12 दूध मेल्ल्या म्हशीक 12 दूद उत्तर सारकें आसा आनी तुमकां मेळटा RR रायकर ज्वेलर्स कडल्यान 200 रुपया सो तुमचे कडेन जाले आतां कितले 1200 रुपया हो हिशोब बरो कळटा
ओके फुडलो प्रश्न तुमकां सारकें आहे का एक कोडे आसा हेड्यान पळयल्यार दिसना तेण्यान पळयल्यार दिसना सगळ्यो गजाली कळटात पूण खंय आसा कळना प्रश्न आसा 1200 रुपया वतले तांकां उत्तर येना टीम बीक मेळटा कितें येता खबर आसा ओके ऑडियन्सान कोणाक खबर आसा हेणेन पळयल्यार दिसना तेणेन पळयल्यार दिसना सगळ्यो गजाल्यो कळटा पूण खंय आसा कळना तुमकां खबर आसा कोणा ओके उत्तर आसा तेजें कान खबर आशिल्ली म्हाका ओके पण तुमचे पयशे तशें तुमचे कडेन उरता कित्याक तेंच्यांनी उत्तर दिवंक ना आनी आमचो फुगोट्यांचो रावंड आतां हांगाच सोंपता खेळुया आमचो फुडलो रावंड तेजे पयलीं घेवया एक ल्हानसो विसव आनी रोखडीच परत येवया Situated in the heart of Margao, R.R. Riker Jeweler is a sign of quality and year-old trust. Come visit us for BIS Hallmark Gold Jewelry and IGI certified diamond jewelry brand Onela. R.R. Riker Jewelers for all your jewelry needs. विसा उपरांत तुमकां परत एक फावट येवकार आनी तुमी पळयतात R.R. रायकर ज्युवेलर्स प्रेझेंट जरा हटके आतां खेळुया आमचो फुडलो रावंड आनी हो रावंड आसतलो आमचो खेळ एका मिनटाचो म्हजे कडेन आसा हे स्टॉप वॉच जे फक्त 1 मिनीट तुमकां दितले हांगासर आसा चणे हांगा स्ट्रॉ दवरला हांवें आनी एका मिनटाच्या टायमान तुमी 50 चणे स्ट्रॉन उखलून हांगा घालपाक जाय ओके आनी जे विनर येतले तांकां मेळटले R.R. रायकर ज्युवेलर्स कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश कोण ट्राय करता पयलीं नांव सांग ओके सो ऑल द बेस्ट तुका रेडी स्टार्ट स्टॉप बरें ट्राय केली फक्त पण 17 चणे घालपाक पावली रेडी स्टार्ट स्टॉप नाव सांग ओके रीमा रेडी स्टार्ट 1 2 3 4 5 27 begin 28 29 30 स्टॉप 1 मिनटान 30 चणे घातला ताणें हेजे बी चड घालूं शकता कोण जाल्यार यार नाव सांग ओके ऑल द बेस्ट रेडी स्टार्ट 1 2 3 4 18 आनी कोण आसा टार्गेट आशिल्ले आमी एका मिनटान 50 चणे घालपाक लायिल्ले
आणि आमचे कॅल्क्युलेशना प्रमाणे म्हाका दिसता मॅक्सिमम 30 जणे घालूंक शकतालीं आनी 30 जणे ऑलरेडी घातिल्लीं आसा आनी ताका चॅलेंज करपाकूय हांगासर कोण येना. लास्ट चान्स आनी कोण येवपाचें ना न्ही. विनर आतां रिमा नायक आनी रिमा नायक हांकां मेळटा RR रायकर ज्वेलर्स कडल्यान 500 रुपयाचें कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन. सो आमचो जो रावंड आसा तुमकां खबर आसा की एक टॉपीक आमी दितली ताजी तुमकां नॉन स्टॉप उलोवपाक जाय. 1 मिनीट नॉन स्टॉप उलोवपाक जाय आनी जो तुमकां शब्द येता ताचो चडांत चड उच्चार जावपाक जाय उलयतना. ओके, सुरवात तुजे पासून करुया. ओके, तिका टॉपीक आयला गजाली. कर गजाली तूं आतां. रेडी? कोणें प्रॉम्प्ट करप ना, तीच उलयतली, नॉन स्टॉप उलयतली. आतां सांग गजाली तुज्यो. स्टार्ट. हांसूं नाका. आगे तांकां पळोवं नाका, थंय पळय. रेडी? स्टार्ट. उलय. हां, तुजो टायमर आतां स्टार्टूच करपाक मेळना, ती उलयत ना. ती म्हणटा आपूण हरशीं खूब उलयता पण तोंडांतल्यान उतरात भायर सुटना. जाता तशें केन्ना केन्ना, म्हाका सुद्दां जाता. ओके, कोण उलयता नेक्स्ट? गजाली. एकटे हांवें तूं उलय. गजालीच शब्दाचे उलोवपाक टॉपिकाची तुका गजाल्यो मागीर करुया आमी, पण तूं आतां उलय, गजालीन बद्दल उलय. रेडी? गजाली देवा म्हजें. गजाली करपाक आवडटा म्हाका, पूण कोण तरी जाय बरोबर. एकटे कशें उलयतलें? हां, फुडें. आसूं, स्टॉप. नांव सांग तुजें पयलीं, गजाली करच्या पयलीं. पुष्पा गुरव. ओके, रेडी? स्टार्ट. म्हाका न्ही कोणा कडेन अशें उलोवपाक न्ही खूब आवडटा. देवळान गेले आनी खंय गेले अशें गजाली सांगप. आनी कोण मेळ्ळो काय ना थंयच उरता हांव. घरांतल्या कामाक विसरून वता. गॅसार कितें दवरलां तेंय म्हाका खबर नासता एक एकदां. तें करपून गेलें तर हांव भायरूच वता, गजालीच उलयत रावता. अशें म्हागेलें एक एक काम वाडत वता. घरान कोण आयला ना तेंय बी पळोवप ना. दार बंद करून रावलें भितरच, अशें बी उरता म्हाजें एक एकदां. आनी एक एकदां म्हाका दिसता कितें कोणी आयलो न्ही पट करून भायर येता, खरें पूण पयल्यार कोणूच नासता, तशेंच भितर वता. गजाली. आनी कितें प्रोग्राम असले काय ना महिला मंडळा बी थंय येवचें पडटा न्ही, तशी बी एक एकदां कोण आयलीशी दिसता भायर उलो मारपाक बी. म्हण हांव तशेंच उठ्ठा आनी तशें भायर येता एक एकदां. स्टॉप. तिका टॉपीक दिल्ली आमी गजाली. तिने एक्चुअली खरें मनांतलेंच सांगलें. गजाली मारपाक केन्ना केन्ना बसता. म्हाका दिसता हो अनुभव सगळ्यांक आयला आसतलो. खंय तरी आमी उलोवपाक रावता आनी गॅसीर आमचें कितें ना कितें करपता. तिका खंय केन्ना केन्ना अशेंय दिसता की भायर कोण तरी येयला आनी ती गजाली मारपाक भायर वता, पण गजाली मारपाक कोण आसना. आनी कोण उलयतलो सांग? म्हजें नांव अलका गजानन गुरव. हांव तुमकां एक गजाल सांगता. असली गजाल की तितूंतल्यान तुमी सगळीं म्हणटले म्हाका पिशें म्हणून. पूण काल हांव बाजेर गेलें, थंय इतक्यो गजाली केल्यो म्हूण सांगू, खबरूच ना घागर भरल्या ती. पयर हांव कपडे धुवपाक पांड्यार गेलें, थंय एक शेजारी मेळ्ळी, तिचे कडेन मी गजालीच केल्यो. घरा कडेन आयले, दुकानार गेले, आयिल्ल्या गिरायका कडेन हांव गजाली करता. ते पळोवन म्हाका घोव म्हाका सदां म्हणटा आगो गजाले हांगा यो. थंय कितें रावलां, नांवूच म्हाका गजाली दवरलां. आतां आमी कितें करतलें? वचत आतां महिला मंडळा आयलें, ती गजाली सांगता. प्रत्येक कडेन गेल्ले गेले गजाली. काल बसीन गेले, सावड्डे गेले, त्या कंडक्टरा कडेन पयशे दिलो. तो म्हाका म्हणपाक लागलो आगे तूं कितके पयशे दिले? अरे तुका कितें सांगू, कसली गजाल सांगू? हांवें तुजे कडेन 50 रुपया दिल्ले. तो म्हणपाक 50 रुपया दिल्ले, तुवें दिल्या म्हजे कडेन 10 रुपया. तितक्या शेजारा एक भाजयेकान बसलेली, ती म्हणपाक आगे तुका हांव एक गजाल सांगता. कसली रे, कसली गे? अशें म्हणलें. काल गे म्हजे हांगा भाजी दवरली, ती कोणी चोरून व्हेली. कोणी व्हेली गे? म्हाका खबर ना. असल्यो गजाली म्हणजे सदांच घडटा. म्हजी भाजी सदांच चोरून व्हरता. ते उतर हांवें म्हटल्यार म्हाका बी आवडटा गे अशी गजाली करपाक, पूण कितें करतलें कोण मेळना. दुकानार गेले गिरायक येता, तेंचे कडेन गजाली रावले घोव तापयता. बांयचेर गेले, कोणी उदक भरता आसतना तेंचे कडेन गजाली रावले घोव तापयता. आनी खंय गेले, कोणाच्या शेजाऱ्याक गेले, गजाली करतले म्हटलें भुरगीं तापयता. कितले प्लस आनी मायनस पॉयंट्स आसा पयले न्ही गजाली करपाचे? आनी कितें नांव दवरलां म्हणलें तुमी म्हाका? गजाली. गजाले नांव दवरलां. तिच्या खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी. उलय उलय नॉन स्टॉप उलय हेचे विनर येता अलका गजानन गुरव आनी तांकां मेळटा प्रायड ऑफ पोंडा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट स्काय लॉन्च हांचे कडल्यान हे गिफ्ट. कॉंग्रॅच्युलेशन. उलय उलय नॉन स्टॉप उलय हो आमचो रावंड हांगा सोंपिल्लो आसा.
अलका हांकां प्रायज मेळिल्लो आसा आनी ती खूब उलयता आनी तिका आज दिसलें आसलें की उलोवपाचे खूब फायदे आसतात। एक फायदो जालो तिका खूब ती गजाल्यो सांगल्यो तिणें हांगासर आनी तिका प्रायजूय मेळ्ळो। आनी आमचो फुडलो रावंड खेळुया, पण तेच्या पयलीं हांगासर ज्यो बायल्यो त्यो पसून गजाल्यो करतात तांकां मातश्यो गजाली करपाक आमी थोडो टायम दिवया। घेवया एक ल्हानसो विसव आनी रोखडीच परत येवया। Situated in the heart of Margao, R.R. Riker Jeweler is a sign of quality and year-old trust. Come visit us for BIS Hallmark Gold Jewelry and IGI certified diamond jewelry brand Onela. R.R. Riker Jewelers for all your jewelry needs. विसा उपरांत तुमकां परत एक फावट येवकार आनी तुमी पळयतात R.R. रायकर ज्वेलर्स प्रेझेंट जरा हटके। फुडलो रावंड खेळचे पयलीं हांगासर म्हाका मुद्दम ओळख करून दिवन दिसता की हांगासर आमच्यो कांय तरणाट्यो बायल्यो आसा म्हणल्यार आतां यंग लेडीज आसा हांगासर म्हाज्या बरोबर जी दिल्ली मुद्दम फुगड्यो घालपाक गेल्ली आनी तेंची भरपूर थंय तोखणाय जाल्ली आसा आनी भरपूर नामनाय तांकां मेळिल्ली आसा। सो तांचे कडेन आमी कांय फुगडी थोडी आयकुया। नांव तुमचें सांगा कितें तें? आशालता। ओके, तुमी थोडे फुगडेचे एक दोन लायनी म्हणून दाखया। नामदेव कीर्तन करी दयाळा नाचे पांडुरंग दयाळा नाचे पांडुरंग जाते पांडुरंग दयाळा नाचे पांडुरंग जनीच्या घरात देव नाचू लागला जनीच्या घरात देव नाचू लागला जनी म्हणे नाम देवा बोले अभंग। ओके, ताळ्यो त्यांच्या खातीर। खूब सुंदर। आनी आमच्या गोंयांत आमी म्हणटात न्ही की गोंय हे कलाकारांची खाण आसा, भरपूर कलाकार जावन गेल्ले आसा, भरपूर कलाकार जातात आनी अशेंच अनेक कलाकार आसा आमच्या मदीं। हांगासर ल्हानशे बाय आसा ते एक्टींग करता, मुवीजांनी एक्ट केला तेणें, सो ते आमकां इल्ले परफॉर्म करून दाखयतले। नांव सांग तुजें पयलीं। सानवी कुलदीप गुरव। ओके। जादूकारा ओ जादूकारा तूं जादूकार मरे उठ हांवें तुका एक काम म्हणलां तूं कितेंय करपाक शकता मुठाय तें खरें म्हटल्यार कसलोय जादू तूं कोणाकूय कितेंय दिवपाक शकता हांवें तुका जाय ते चॉकलेटी हाडलाय तुका चॉकलेटी लायक न्हू रे घे घे आतां म्हाका आल्या भटा भाशेन फामाद एक्टर कोर म्हजो शेपाय सारको सांगतालो की तूं सामको आपस्वार्थी राव तुका बरी भूत शिकयता हांवें तुका सांगूं ना की म्हाका गिरेस्त वो बोलिश्ट कर म्हूण म्हाका फकत इतलेंच जाय की हांव स्टेजीचेर एक्ट करपाक सोदतां आनी सगळ्या लोकांनी म्हाका ताळयो मारलेल्यो म्हाका जाय तियात्रान म्हाका सगळ्यान परस बरो एक्टर जावपाक जाय तितलेंच थँक्यू सो मच। म्हाका दिसता सगळे आमचे हांगासर आशिल्ले कलाकार जे आसा हे आपल्या हितून खंय तरी नामना मेळयले आसतली आनी फुडें मेळोवची ही तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा। देव बरें करूं। थँक्यू व्हेरी मच। आतां खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसा आमचो झटपट फटाफट रावंड। तुमकां एक टंग ट्विस्टर दितले तो तुमकां म्हणपाक जाय जे मॅक्सिमम फावटी हो टंग ट्विस्टर म्हणटले तांकां मेळटले प्रायड ऑफ पोंडा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट स्काय लॉन्स हांचे कडल्यान हो वावचर। ओके, सो आयचो टंग ट्विस्टर आसा तो असो रबर रुलर रुलर रबर। रबर रूलर रूलर रबर 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 रबर रूलर रोलर नाही रूलर म्हाका तरी आयकूंक येता तशें म्हण रबर रुलर रबर रुलर रबर रुलर रबर रबर रुलर रुलर रबर रबर रूलर रूलर रबर रबर रूलर रूलर रबर रबर रूलर रूलर रबर रूलर रबर रबर रूलर रूलर रबर रबर रूलर रूलर रबर रबर रूलर रूलर रबर लबल लबल नाही रबर रूलर रूलर रबर रबर रूलर रूलर रबर रबर रूलर रूलर रबर रबर रूलर रूलर रबर लबल नाही
ओके बाय म्हणटा पळोवया रबर रुलर रुलर रबर 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 रबर रुलर. ओके सो त्याच्या मोठ्यान टाळ्यो. नाव सांग तुझे. साने कुलदीपुरा. सानवी कुलदीपुरा. ओके. सानवी गुरुबाग मेळटा प्रायड ऑफ पोंडा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट स्काय लॉन्च हांचे कडल्यान हे फूड वाउचर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आमचो झटपट फटाफट रावंड हांगा सोंपिल्लो आसा. आमचो आतां शेवटचो रावंड आसा आनी तो आसा आमचो चक दे रावंड. आनी आयच्या चक दे रावंडची गेम आसली ती अशी म्हाजे कडेन हो बॉल आसा. हो बॉल हांव पयलीं खंयच्या पार्टिसिपंट कडेन उलयतलें आनी तांच्यांनी हो बॉल कोणाय कडेन पास करपाचो जाय तांचे कडेन. सो हाजे कडेन बॉल सपोज आसा हे कोणाय कडेन उडोवपाचो. सपोज तुमी कॅच धरली जाल्यार इमिजिएटली तुमी आनी कोणाक पास करपाचो. बॉल जर सकयल पडलो जाल्यार तुमी आवट. ओके रेडी ऑन स्टार्ट. आउट. आउट. चक दे रावंडचे विनर थारता स्नेहा जांबावलेकर आनी ताका मेळटा आर रायकर ज्वेलर्स कडल्यान 500 रुपयाचे कॅश तशेंच हे गिफ्ट वाउचर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. जांबावले दाम बाबाच्या पांया कडेन घेतिल्लो आमचो आयचो भाग खरेंच खूब मजेशीर जालो आनी भरपूर आमकां न्यू टॅलंटूय पळोवपाक मेळ्ळें. अशेंच नवीन टॅलंट पळोवपाक आनी अशीच मजा करपाक परत एक फावटी मेळुया बेगीनूच तुमच्या वाठारांत. तो पर्यंत पळयत रावात तुमच्या आवडीचो गेम शो आर रायकर ज्वेलर्स प्रेझेंट्स जरा. आनी गेम आसतली ती अशी हो बॉल आसतलो. हांव बॉल आतां पयलीं कोणा कडेन कोण उलयता आनी कोणें सायडीच्यान किंवा ऑडियन्सान कोणेंच उतरां दिवप ना किंवा हांव पळयना म्हणून हळू कुचू कुचू करनाका प्लीज. सर जमिल्ल्या बायलांक आमी विचारुया की तांकां कितें आवडटा करपाक. उलोवपाक. रांदपाक. रांदपाक. आतां हांगासान सगळीं रांदपाकूच सांगतलीं. विचारीत ना हांगा फुडें.